नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नवनिर्माणाक मुखार व्हरपी, समावेश घटमूट करपी आनी मनीस मुल्यांचो आस्पाव करून मुखार वचपी एआय फुडार तयार करपाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला. आयज इंडिया एआय इम्पॅक्ट शिखर परिशदेन लिडर्स प्लॅनरींत उलयतना भारताची एआय संबंधी दिका स्पश्ट आसा आनी सगळ्या मनीसजातीच्या फायद्या खातीर फावो ती साधन सुविधा भारत तयार करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी. जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी. जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी. साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है. आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है. एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है. येता पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेन उत्पल पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला आमी पणजेकार ह्या पॅनलाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आपलो तेंको उक्तायला. जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी खबराकारांक म्हायती दितना उत्पल पर्रीकर हांच्या फुडारपणा खाला आमी पणजेकार पॅनलाक भाजपाच्या आतानास्यो मोन्सेरात हांच्या आड रिंगणात देवला अशें सांगत सुरेंद्र फुर्तादो हे आमी पणजेकार पॅनलाचे महापौर पदा खातीर उमेदवार आसतले अशें सांगलें. आता खंयच्या वॉर्डान कोण कॅन्डिडेट्स दॅट बाय टुमॉरो द पॅनल वील डिक्लेअर द नेम्स, बट प्रायमरीली वी आर बॅकिंग दॅट पॅनल, जातून सुरेंद्र फुर्ताद इज द मेयर फेस अँड विच इज बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. एज काँग्रेस पार्टी वी आर सपोर्टिंग दॅट पॅनल. आमी पणजेकार म्हणटा ते पॅनल विच इज कम टुगेदर, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल अदर फोर्सीज, इंडिविज्युअल्स हॅव कम टुगेदर to defeat the BJP backed panel by the local MLA and the minister. So तांकां डिफीट करपाक सगळे पणजेचे लोक, सगळे पणजेचे नागरीक, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हॅव कम अहेड. आणि मेयर फेस इज ऑफकोर्स काँग्रेस PCC एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, एक्स मेयर ऑल्सो. बाब सुरेंद्र फुर्ताद इज द फेस ऑफ दॅट आमी पणजेकार, and which is backed by Utpal Parrikar. So I think as a political party we are backing that panel. पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेन मंत्री आतानास्यो मोन्सेरात हांच्या टुगेदर फॉर प्रोग्रेसिव्ह पणजी ह्या पॅनला विरोधान उत्पल पर्रीकर, दत्तप्रसाद नायक, आदले महापौर सुरेंद्र फुर्तादो, वैदेही नायक आनी मिलिंद डिक्रूज हांणी आमी पणजेकार ह्या पॅनलाची घोशणा केल्या. आपल्या पॅनलाच्या उमेदवारांची नांवां योग्य वेळार जाहीर करतले अशें तांणी सांगलां. आपल्या उमेदवारा विरोधात पयसो आनी ताकदीचो वापर जावपाची शक्यताय आसा, ताका लागून तांची नांवां योग्य वेळार जाहीर करतले. वेंचणुकेचो जाहीरनामो बेगीनूच उजवाडाक हाडटले अशें तांणी सांगलें. हांव एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्न घेवन फुडें आयला की बाबूश मोन्सेरात आनी तांणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचे मारला, ताका डिफीट करप आणि एक बरें ऑप्शन दिवप, इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. म्हणून वेगळ्या वेगळ्या वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक इंडिपेंडंट हांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आणि दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीज आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा
प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करपाक तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या पार्टींतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयले. एक दोन कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलात नासत किंवा आमच्या पार्टीचे किंवा अशें एफिलिएशन नासत, खंयच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा, की तो कॅन्डिडेट बाबुशान दिल्ल्या कॅन्डिडेटा पेक्षा पणजे खातीर बरो आसतलो काय ना. This is the only fundamental question I am asking, because the forum is of independent individuals, corporation election. So होच मुद्दो घेवन हांव फुडें आयला. पर्यटन खात्या वतीन शिवजयंती निमतान एक खासा कार्यावळ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पर्वरी हांगा आयोजित केल्ली. ह्या वेळार पारंपारीक ढोल ताशांच्या गजरान गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाचे दर्शन घडयलें. ह्या वेळार साळगांवचे आमदार आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक हांणी शिवाजी महाराजांक आर्गां ओंपली. तशेंच इतिहासान तांणी दिल्ल्या योगदानाची याद थळाव्यांक करून दिली. हांवें सांगलां तशें एक मूठभर सैन्य घेवन ज्या तरेन ते फुडें चलत रावले आनी ज्या तरेन तेंच्या एका वयर एक व्हडली साम्राज्यां तेंचे कडेन लढाई करून परती आपल्या कडेन घेतली, परते स्वराज्य थंय निर्माण केलें. आनी हें करता आसतना खरेंच इतल्या तेंच्या मावल्यांनी, इतल्या तेंचे जे सिपाही आशिल्ले तेंच्यांनी देशाक लागून आपलो प्राण दिलो. हें म्हाका दिसता सगळें आमी याद करपाक लागून आयज सगळे हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आमी ज्या तरेन DITन केलेलें एक धाकटोसो प्ले तेंच्यांनी खरंच सुंदर, आनी त्या धाकटेशा प्लेयान तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिलें की आमचो शिवाजी महाराजाच्या तेज्या जिवनाचेर एक धाकटीशी कथा. आनी तितून आमकां कळून येता की ज्या तरेन आमच्या महाराजान आमच्या देशाक लागून ज्या तरेन आपले प्राण निछावर केल्या, आनी हेच आमी म्हाका दिसता उगडास करपाक लागून आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्ले आसा. दिवचले जाल्ल्या शिवजयंती कार्यावळींत थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शिवाजी सर्कल आनी दिवचल पोरणे बस स्थानक हांगा उबारिल्ल्या शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार व्हडा संख्येन शिवमोगी आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. दोनूय आमदारांनी शिवाजी महाराजांची शासकीय तत्वां सध्याच्या काळान आपणावपाची गरज उक्तायली. शिवजयंती सेलिब्रेशन हे फक्त आयच्या 19 फेब्रुवारीच्या दिसा ना, तर हे सेलिब्रेशन जे अशें आसा जे आमचे सगळे युवा पिढीक, आमचे सगळे देशप्रेमी, आमचे शिवप्रेमी एक धडो जागृत परत हो धडो जागृत करता. हो धडो जो असो आसा धडो की छत्रपती शिवाजी महाराज आज कशें आसा, आमी नवीन टर्मिनॉलॉजीज यूज करता, आज आमी नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीज काडटात, पण हे सगळे कशें एडमिनिस्ट्रेशन करपाचें, कशें राजकारण करपाचें, एक ल्हान सैन्याक घेवन कसो गड जिखपाचो, अवघ्या छत्रपती शिवाजी महाराजान 17 ते 18 वर्साचेर सुरू केल्लें आसा. अवघ्या त्यांच्या 50 वर्साचे तांचे जे लायफ टायमान तांच्यांनी जे धडे घातल्यात ते आतां आमी पॉलिसीन हाडटात. किती जर खंयचो प्रोजेक्ट म्हणजे कितें करपाचें आतांच्या भाशेन आमी म्हणटात तशें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तशें ते पयलीं बारीक गोश्टीचे कशी काळजी घेवची, कशें सक्सेसफूल जातले. आनी तांच्यांनी कितें सांगलां की डिसिप्लीन, कॉन्फिडन्स, ओवर कॉन्फिडन्स न्ही, आनी जर जिद्द धरशीत जाल्यार एनीथींग कितें सक्सेसफूल जाता. हो धडो आजच्या हांव युथाक दिवंक सांगता आनी हो धडो आमी मानून त्या धड्याचेर पावलो घालता. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत मोरजेच्या विद्याप्रसारक हायस्कुलान शिवजयंती निमतान खासा शोभायात्रा घडोवन हाडिल्ली. हातूंत विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराज आनी हेर मावळ्यांची वेशभूषा करून हातूंत वांटो घेतिल्लो. ही शोभायात्रा गांवांतल्या मुखेल देवळांची भोंवडी करून उपरांत शाळेच्या सभाघरांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फोटवाचें अनावरण करून शिवाजी महाराजांच्या मुर्तीचें पूजन जालें. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.